गोंयभरच्या गुरवार बायलां खातीर चालीक लायिल्ले प्रधानमंत्री सुरक्षीत मातृत्व अभियानाचो गोंयांतल्या बायलांक बरोच फायदो जाता। 1 लाखा परस चड गुरवार बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला। तातूंत 12,000 परस चड बायलांच्या गंभीर स्थितीचो गुरवारपण आशिल्ल्या आंकड्यांचो आस्पाव आसा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत ही म्हायती उक्ती जाल्या। केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानाचो आता मेरेन गोंयांतल्या 1,291 गुरवार बायलांक लाव मेळ्ळा। तातूंतल्या 12,308 गंभीर स्थिती आशिल्ल्या गुरवार बायलांक खाशेली तपासणी, उपचार आनी नेमान फॉलोअप केला। हे मोहिमेक लागून दर म्हयन्याच्या 9 तारखेक जिल्लो हॉस्पिटल, उपजिल्लो हॉस्पिटल आनी प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी गुरवार बायलांक फुकट आनी उच्च दर्जाची भलायकी सेवा दितात। ह्या सेवांनी वखदां दिवप, गरजेच्यो प्रयोगशाळेंतल्यो चांचण्यो, अल्ट्रासाउंड, स्कॅन तशेंच स्त्रीरोग तज्ञाची तपासणी हाचो आस्पाव जाता। ते भायर विस्तारीत प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियाना खाला तपासणी सत्रां घडोवन हाडटात। गंभीर स्थिती वळखून घेतिल्ल्या गुरवार बायलांची वेगवेगळी नोंदणी जाता आनी तांच्या भलायकेचेर सतत नदर दवरतात। ते भायर तांची न्हीद वेळेर जावप, पौष्टीक खाण जेवण, नेमान तपासणी हे विशीं मार्गदर्शन दिवन आवय आनी नवजात भुरग्यांचे बरें सुनिश्चित करपाचेर भर दितात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।